नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. संगीताक अपार शक्ती आसा म्हणटाची. खंयचो एक व्हड डॉक्टर जावो, इंजिनियर जावो, ऑडिटर जावो, तांकां काम करून पुरो जातना रिलॅक्स जावच्याक एक संगीत आयकूंक म्हूण दिसता. आयज आमगेलो सोयरो आमगेलो लोटस तो स्वता एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर आनी ताका रिलॅक्स जावपाक जाल्यार कांय कश्ट ना येता म्हळ्यार तोच एक संगीतकार अश्विन प्रभू आमगेलो मैसूर सगळ्यान मोगा चेल्लो. आमी ताका आमची गेल सोनू निगम म्हूण आपयताची. अश्विन, तुका आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. थँक्स माय, थँक्यू. तुगेले एक सान परिचय करून दिता वीक्षकांक. हांगेलो गांव कारकळ. आनु श्री मोहनदास प्रभू, अम्मा श्रीमती ज्योती प्रभू. अश्विन, तुका आयची कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करताची. हांव एक सुरवेळ प्रश्न घेता. ओके. तू कुडगास असल्या वरी तू कितले प्रायर दुखोन संगीत म्हळ्यार पद म्हणटा म्हूण? हांव संगीत म्हणचे सूर केलेले प्ले हाऊस जातलो म्हूण म्हगेलो आनंद सांगतांची. तेची तुका उडगास म्हाका उडगास ना तितले. बट सूर जाल्यार कशी म्हळ्यार म्हाका सेर्सिलार प्ले हाऊसांत एक कॉम्पिटिशन, रायम्स सांगची कॉम्पिटिशन आशिल्ली काही. त्या कॉम्पिटिशनान तूं तेजो शास्त्र म्हणून म्हगेलो आना म्हाका गोत ना, हांव सांगा न्ही घरा येवन. बट त्या कॉम्पिटिशना वचून हांवें म्हगेलो आना म्हाका निदायतन केन्ना एक पद सांगता आशिल्लो. आ चल के तुझे मेले के चलू. आनंद सांगची वय अन्नान सांगचे आशिल्ली निदायतन म्हाका. त्या वचून हांव त्या रायम्स सिंगींग कॉम्पिटिशना वचून त्या पद म्हणाल की विननी जाय न्ही. बट कसं की एक म्हळ्यार रायम्स सांगचे कडेन हांव वचून हिंदी फिल्म सॉंग नाही. बट त्या आयकून थंयची हेडमिस्ट्रेसान म्हगेलो आना मापोन हाका तांचे भितर आसक्ती अशें आसा, तुमी हाका तुमी जाल्यार नेक्स्ट म्युजिकल क्लासेस आसा सियांची येदे व्हड जाता तरी. बट तेशें येदे इन्क्लिनेशन आसा, सो तुमी म्युजिकल क्लासेस आसर येत त्या टॅलंटानी काही तुमी प्रोत्साह दिव येता म्हूण सांगिल्लें. तेन्ना जायता म्हूण सांगून थंयतलो सूर जाल्लें. मागीर ऑलमोस्ट हांव 3rd स्टँडर्ड आसतना म्हाका फस्ट म्हगेल क्लासिकल गुरू एस रत्ना हांगे लागीं हांव शिकूं सूर केलें. कर्नाटीक शास्त्रीय संगीत सूर केलें. सायड बाय सायड शुभा राघवेंद्र हांगे लागीं हांवें सुगम संगीत शिकूं सूर केलें. इता म्हणल्यार मैसूरान तुमी गोत आसल्यार मस्त जनाक बरी एक फॉर्म न्ही, नॉट ओन्ली मैसूर, कर्नाटकान तूं मस्त विंगड फॉर्म्स ऑफ संगीत आशिल्ले मितीन मस्त रिच आसा आमगेलें हांगा कर्नाटकाचे म्युजिकल कल्चर. सो थंय शुभा राघवेंद्र मॅडमा लागीं हांव भावगीते, भक्तिगीते, देवरनामा, देशभक्ती गीते, जनपद गीते, वचना हे सगळे विंगड फॉर्म्स शिकच्या सूर केले. सायड बाय सायड क्लासिकल कर्नाटीक शास्त्रीय हांगेला सूर पद म्हणून सूर केले. बट थंय वताना कर्नाटीक शास्त्रीय संगीत जेव्हा शिकू वताना म्हगेल्या अण्णान म्हाका किडोच आशिल्ली, याक चेल्ल्यान पद म्हणची तूं वचून क्लासिकल कर्नाटीक आनी शिकच्या वता असं म्हणून. तर म्हाका एक नमून नाक्कशें कसा जाल्यार पुणी घाल्ला म्हाका तें कळना पळय. बट म्हगेले अम्मान ना तूं वचूं का म्हूण सांगून म्हाका एक त्या टायमार पेटयलेली मितीन आजी इतले एक मुखार येवच्या जाल्लें ताजी मितीनाची म्हगेल्या अनम्मान म्हाका मस्त सपोर्ट केला सान आसतना. तांणी त्या टायमार मोस्टली नाका हर्ट करताच वचना म्हूण थंय सोडलें जाल्यार मोस्टली डेफिनेटली बरी एक इंजिनियर जावन खंय कितें आसता आशिल्ली सोडल्यार आज इतली जनाल येत राव एक सिंगर म्हणून एक रेकग्नायज जावचे खातीर कारण तांणी मस्त आसांची. तेश थंयतलो सूर जाल्यार म्हगेल म्युजिकल जर्नी फस्ट हांव एक्चुली म्युजिकांतल्यान सूर केलें जाल्यार तशी सूर केलें जाल्यार म्हाका मस्त कॉम्पिटिशन्सा प्रायज येवची अशी ड्रॉइंग एंड पेंटिंगा खातीर. त्या ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्सा सायड बाय सायड म्युजीक कॉम्पिटिशन्स मैसूरा जाता तशी. थंय म्हगेल फ्रेंड्सान पद म्हणची पळोवन थंय तांगे लोटू तशी हांव कशी क्लासा वता आशिल्ली ना म्हूण अम्मा वच रे तूं एक पद म्हणा म्हळ्यार थंय वचून थंय पद म्हणटाना कसले प्रायजांनी मेळना फस्ट पद म्हणटाना. बट ड्रॉइंग एंड पेंटिंगा फस्ट सेकंड प्रायज तशें पुरे मेळटा आशिल्लें. मागीर थंय म्हगेली एकली फ्रेंड आसा श्रेया के भट म्हूण, तीन एवरी टायम बीन जेवची पडोन ना एक कशी पुणी हांव सोलसूं काय एक दीस म्हूण सांगून त्या थंयतलो न्हू म्हगेलें कॉम्पिटेटीव स्पिरीट सूर जाल्यार मितीन थंयतलो ओके आनी कशी हांव लायक कोन्न घेवं कशी म्हणल्यार लायक जाता हांव पद म्हणचे रेंडिशन कितें लायक जाता.
प्रॅक्टिस करता 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 मागीर तेशीची एक दीस तीक बदा सोलसिले एक कॉम्पिटिशन ते वचून वापस मागीर कॅलेंडरांनी वचून ह्या दीस मार्क केलें ह्या दीस हांव श्रेयाक सोलसिले बट एक हेल्दी कॉम्पिटेटीव स्पिरीट आशिल्ली मी तीन वपास आनी काही हांव चड म्युजिकली ग्रो जावच्या सादी सुगम संगीत तुगेलें एक वैशिश्ट्य न्हू अंतू तुका शुभा राघवेंद्रान ಒಟ್ಟು आनी कोण गुरू आशिल्ले हांव सांगला वरी फस्ट शुभा मॅडम लागी हांव सूर केल्लें बट 2004 ऑलमोस्ट हांव 4th स्टँडर्ड आसतना एक शिबिरा जाल्लें राजू आनंद स्वामी सर आनी पुतूर नरसिंह नायक मॅम हांणी दोगांनी येवन एक सुगम संगीत शिबिरा केलें त्या टायमाक राजू सरान शिकून दिलें पुरे पद त्या शिबिरांतू म्हाका ऑलमोस्ट बायपाट येता आशिल्लें तितले लायक ताणें एक शिकोवची स्टाईल एक आसता पण ಸ್ವಲ್ಪ जनाल ते एक टॅलंट आसता शिकोवचें ताणें शिकोवचें स्टाईल कशें आशिल्लें म्हळ्यार इमिडिएट ते शिकोवन दिलें 1 घंटे भितर तुका ऑलमोस्ट तोंडा येवन आसता आशिल्लें तें पद तशी त्या पळोवन म्हाका लम्मा दिसलें हागे लागला हाका चड अर्थ जाता तांकां ग्रास्प करूं जाता हाणें शिकोवन दिलेलें म्हूण त्या पळोवन तावळ कसा कळ्ळी थंय ऑर्गनायझर्सान निमगिलें कशी तो हांगा मैसूरात हत्तावळ जो येतवा म्हूण निमगिलें तेन्ना नटना मंड्या रमेश नटनाक येवन तो प्रति सॅटर्डे संडे तो येवन क्लास करता आशिल्लो भावगीतेची तेशी थंय क्लास करता म्हणटना थंय म्हाका सेरसिलें मिगेलम्मान थंयतलो राजू सरा ಒಟ್ಟು विंगड प्रोग्राम्स आवचे तागेल ಒಟ್ಟುची तागेल स्पेशली ताण कंपोज केलें पद शिकचे त्या पुरे तेन्ना तुका सादारण कितले प्राय आशिल्ले अरावंड कितले 10-12 वर्सां कितलेची तशी 10-12 वर्सां लागी तागेल फस्ट ताण आमकां बेंगलोराक एक तागे स्टुडंट्स जाले म्हूण एक प्रोग्राम म्हूण आमकां पुरे हांगूतल्यान व्हेल्लें त्या एक नवेच फस्ट टायम एक ट्रीप म्हळ्यार थंय ताई हांव स्कूल ट्रिपाकय वच्ची नाशिल्लें मरी मैसूरा भितरी आसल्यार मात्र ट्रिप मात्र वच्ची आशिल्ली सोडल्यार ताका लोटो चुका ताका कसा म्हळ्यार नेक्स्ट डे म्हाका एग्जाम विंगड केदां 4th स्टँडर्डांत नेक्स्ट डे एग्जाम मॅथ्स एग्जाम हांगा AS मुर्ती म्हण MD पल्लवी लाज्ज आसा तांगेल घरान तूं अनंत गाना म्हूण करता तांणी तशी प्रति म्हयनो करता आशिल्ली एक म्हयन्याक राजू सराल पुरे स्टुडंट्स जाले एक प्रोग्राम कोरका म्हूण तशी ताका सांगतान म्हाका ಲಾನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಹಾಕ ಪೆಟ್ಟೈತಾವ ನಿಮ್ಗಿಲ್ತಾನೆ ತವಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನಿ ಅಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕೇಳ ಮಾಗಿರಿ ತೆಶಿ ಥೈತ್ಲೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಪುರೆ ಒಚ್ಚುನು ते शिवळ्ळी भितर राबो थंय आमकां पुराय जेवण शिवळ्ळी कसा म्हूण वत ना ते आतां मागीर उडक आसा इलो आंगाचे वयलेले ते जेवण मागीर वापस येता मागीर ಲಾನಮ್ಮ सांगतास इडी दारी बरी मॅथमॅटिक्स ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು म्हूण सांगीत तेशी ते एक गंमत आशिल्ली तांगेलो शिकिल्ले एक फेज आस पळय भयंकर ताणें सांगचें आशिल्लें कसो म्हळ्यार एक दीस आनीक एक संदर्भ कसो जालो म्हळ्यार कट्टू वेबू नांव म्हणचे एक पद शिकोवन दिलें ताका लन्नल कंपोजिशन मस्त कश्ट आसा 3 विंगड ताळांत आसता कोर्नस्ट कंपोजिशन ते आमकां नेक्स्ट ताणें आज शिकयल्यार ह्या वारू नेक्स्ट वार ते ताका वापस सांगून वपसूक आमी तेशी ते आमकां जाय न्ही कसो जाल्यार शिकनीच तुमी ना आमकां जाय न्ही पुरे जन सांगलें न्हीची तुमकां शिकूं का म्हूण हांव तुका रेकॉर्ड थंय कोरून दिता म्हूण तांणी युजली कशें जाता म्हळ्यार मस्त टिचर्स रेकॉर्डांनी करूं सोडना सांगलेलें इता म्हळ्यार तुमगेले मेमोरीन तूं ते आसूं का तुमी नातल्यार शिकनाची जाल्यार तो आमकां रेकॉर्ड थंय कोरून दिता आशिल्लो त्या टायमार टेप रेकॉर्ड एक सोनी चालत आशिल्लें पुरे जनान सुरू माडी म्हणजे टका 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 सुरू रेकॉर्ड करता तशी त्या कॅसेटांत रेकॉर्ड करून पुरे पुरे दिता तांची जाल्यार कसा रे तुमकां रोग शिकूं का म्हळ्यार ना आमकां जाय भयंकर एक नमून वरटो बट मनसू या म्हणटा पण मृदू तेशी भायल्यान वरट दिसल्यार मस्त भिता वयल्यान मृदू आशिल्लो तो तेशी ते ಶಿಕುಚೆ ಜಾಯ್ ನನ್ನಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಂಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಾನು ಎಕಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋತೀನಿ तितले तो तागेल वयर कॉन्फिडन्स आशिल्लो ताणें शिकोवन दिवचें तितलें लायक आसता आशिल्लें तेशी तांगेल ओटू मस्त ताणें एक्सपोजर दिल्ली म्हाका मस्त वेदिकेर तागेल ओटू पद म्हणचे अवकाश करून दिले तागेल ओटू मस्त शिकला कशी एक प्रेझेंट कोरका एक परफॉर्मर जावन कशी स्टेजार राबून कशी ते एक एक शब्द तूं कसो पद म्हणटा आसता कशी फील करून ऑडियन्सा सांगू का ताणें सांगचें आशिल्लें कसो म्हणटा ताका ल्हान ताका सांगचें आशिल्लें एक संगीत एक हाडुगार कसो म्हळ्यार एक कवी ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ एक पोस्टमॅन तू तांगेल कवील कसो भावने आसा ते ऑडियन्स कन्वे करची तितले लायक तूं सांगू का यू आर अ पोस्टमॅन दॅट्स ऑल तेन्ना शिकयलें खंयचे एक सण भावगीत श्योर ह्या स्पेशली म्हाका मस्त उडगास कसो आसता म्हळ्यार ताणें तागेलें ओन एक स्कूल सूर केलें शांती निकेतन म्हणून
ताजे लॉन्चा टायमारी तागेल ಒಟ್ಟುच ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬೈಸೂನು ಆಡ್ತೀಯನೋ ಮಳಲ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಟ್ ಆಡು ನಾನೇನು ಆಡ್ತೀನೋ ಮಳೆ ತಾನು ತೈಚ್ ಬೈಸೂನು ಮಾಕೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಪದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ತೈನ್ ತಾಯಿ ಅವ್ ಶಿಕ್ಕನಿ ಅಶಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಿ ಬೈಸೂನು ತಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಪದ್ ಮಾಡು ತಾನು ಏಕ್ ಲೈನ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ ಏಕ್ ಲೈನ್ ಮುಂಚೆ ತೆಶಿ ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತು ಯಾ ಸನಿ ಕೈ ಬಟ್ ತಾಯಿ ಏಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗ ಸಷ್ಟಿ ಪದ ದೋನ್ ಲೈನ್ ತಿಂಗಲ್ ಕತೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು 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 ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಇಂದು ನಾ ಹಾಡಿದರು ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವಿರಿ ಸಾಕೆನಗೆ ಅದುವೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ತನು ತುಂಬಿ ಮನ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ನಾನು वा हाजी राजू आनंद स्वामी आमगेल नाज जाल्यार तुमगेल तसो स्टुडंट्स जाल्यार तूं तांगेल छाप दिसता आसता तशें आमकां जिवंत जावन आसा म्हूण लागता कर्नाटक पद्दतीचे शास्त्रीय जावन तूं परीक्षा बरयला न्हू ज्युनियर जाल्यार आर्ता गंधर्व महाविद्यालयाचे बरयला तूं म्हळ्यार सीदा खंयचे प्रवेशिका पूर्ण वय करेक्ट ते भारी लायक अंक घेवन तूं पास केला जाल्यार ही कर्नाटक पद्दतीन तुल्यान एकाएकी तूं हिंदुस्तानी पद्दतीन तूं वतना तुका कश्ट म्हूण दिसलें की एक्चुअली सांगू का म्हळ्यार म्हाका मस्त कश्ट म्हूण जाय न्ही खंयचे तुगेले खंयचे कश्ट कर्नाटक संगीत कश्ट की हिंदुस्तानी कश्ट दोनीचेय ताजेची जावन जाल्लेलें एक वैशिश्ट्य आसा ताजी रितीर दोनी कश्ट आसा ना म्हूण सांगना सुलभ ना वय सुलभ डेफिनेटली खंयचेय ना पुरेके प्रॅक्टीस जावू का बट सूर केलेलो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत वरी ऑलमोस्ट 8th स्टँडर्ड आसतना विद्वान C.A. श्रीधर हांगेर लागीं ज्युनियर पास करून घेतले त्या टायमारी इवन कर्नाटकी एक स्टाईल कसं आशिल्लें मस्त जनाक दिसता तांणी नांकान म्हणच्या पुरूंची यश आसतलें बट C.A. श्रीधर सर बेसिकली ही इज ऑल्सो अ फ्लॉटिस्ट तशी तांगेल स्टाईल मस्त ऑथेंटीक कशी एक विंगड जन कसं लेखतली मस्त चड नांकान म्हणचे नेझल इन्फ्लुयन्स आसची तशी ना आशिल्लें तशी म्हाका हांव कशी युजली ताजे एक स्टाईल ऑब्वियसली आशिल्लो ब्रोचे वारे वरुरा अशी ताजे स्टाईल आसला री बट तो पळयत आशिल्लो कशी म्हळ्यार तूं ओपन सिंगींग आसूंक आशिल्लें तूं कशी नाभिंदा ते येवका म्हणटान सांगचें आशिल्लें पद म्हणटान तशी त्या मस्त इम्पॉर्टन्स आशिल्ली मितीन म्हाका मस्त कश्ट म्हूण जाय न्ही खंयचेय विंगड फॉर्म म्हूण का जाल्यार हांव अनेकल्या मस्त म्हगेल आयडल जावन हांव पळोवचें आशिल्लें SP सराक SP बालसुब्रमण्यम तांणी खंयचेय एक फॉर्म दी तांकां तुका भावगीते दी कन्नड तांणी तेलगांची जाल्यार तांकां आमगेल कन्नडाचें एक सुगम संगीत फॉर्म दिल्यार त्या म्हणून रेडी आशिल्लो फोक सॉंग दिल्यार फोक शैलीच कसो आसल्यार त्या म्हणून रेडी आशिल्लो लव सॉंग म्हणून रेडी आशिल्लो फास्ट सॉंग म्हणच्याक रेडी आशिल्लो तशी एक
वर्सटाईल सिंगर जावं का म्हणचे एक म्हाका एक मस्त आश आशिल्ली तागेल वरीची. तेशी त्या पडयल्यान मी तिनं कशें आसल्यार ते आयकून रिप्रोड्यूस करूंक हांव शिकच्या सूर केलें. तशी कर्नाटीक शास्त्रीय शिकून आसल्यार म्हाका त्या विंगड फॉर्म्साकय हांव मस्त एक्सपोज्ड आशिल्ली मितीन म्हाका मस्त कश्ट जायनी हिंदुस्तानी येवच्याक. इनफॅक्ट मस्जन मेगेल अशी नॉर्मल विंगड सुगम संगीत आयकल जन कसं म्हणटा म्हळ्यार तूं एक्चुअल कर्नाटीक शिकला म्हण तांकां आश्चर्य जाता, तांकां कळयना. तशी मागीर पंडीत रावराव नायक मामा लागी हांव रिसंटली 1-2 वर्सां ऑनलायन तांगेला शिकूं सूर केलें. कोवीड टायम मारी म्हाका मस्त फ्री टायमय आशिल्लें. म्हाका दिसलें म्हगेलें एक शास्त्रीय संगीत त्या टायमार कर्नाटीक सूर केलें जाल्यार मागीर 10th 12th म्हूण थंय मागीर कंटिन्यू जालें. बट विंगड म्युजिकल प्रॅक्टिसीस हांव राबयनी आशिल्लें. सुगम संगीत म्हणची जेवो प्रोग्राम्स दिवचे जेवो त्या राबयनी आशिल्ले. तशी हांव म्युजिकली टचांत आशिल्लो. बट त्याच्यात तरी मागीर एक हिंदुस्तानी शिकूं का म्हणचे एक म्हगेले बापा मा पिनबाप मा हांगा कारकळा आसा, तिका एक बारी आश आशिल्लें, म्हगेल्या अम्माकय आश आशिल्लें. तशी तांगेले एक विंगड फॉर्म कितली शिकता की त्या टायप म्हगेले विंगड सॉंग्साकय हांव यूज कोन्न घेवं येता म्हणचे एक तांगेले एक व्यू आशिल्लें. तेंवूय दिसलें कितली विंगड टायप शिकीत तशी ह्या लायन ह्या शैलीर म्हूण येतवे त्या एक विंगड प्रयोग करूंक एक मन धांवता. तशी पंडीत रावराव नायक मामाला हांव सूर केलें तेन्ना म्हाका तुका कश्ट जायनी रे शिकोवच्या. इता म्हळ्यार तुगेलें मस्त कर्नाटीक स्टायल म्हूण ना आशिल्लें. म्हगेलें आनीकली स्टुडंट आसा तिका शिकोवन दितना म्हाका ऑलमोस्ट 1 वर्स बरी ते शैली सोडवाच्याक टायम जालो म्हाका. जाल्यार तुका तेश जायनी म्हूण सांगून तांणी म्हाका एवरी सॅटर्डेस क्लास करूं केलें. तशी त्या केलें मितीन म्हाका ओपास त्या फावंडेशन मेळ्ळें मितीन ओपास म्हाका ते चड कॉन्फिडन्स येवच्या सूर जालें विंगड फॉर्म्स ऑफ सॉंग म्हणूंक. तशी त्या पद म्हणटा मागीर आतां तुमी सांगला वरी प्रवेशिका पूर्ण. म्हाका एक्चुअली आज एग्जाम्सान तूं कितले लेवल्स आसता म्हणून गोत नाशिल्लें. मामान सांगलें तूं डायरेक्ट 3rd एग्जाम घे प्रवेशिका पूर्ण जाता माम म्हणलें. म्हळ्यार एवरी सॅटर्डेज म्हाका तांगेला शिकला म्हाका हांव काम करचे मितीन म्हाका मस्त अभ्यास डेडिकेटेडली बरी हिंदुस्तानीची प्रॅक्टीस करूं टायम मेळनाशिल्ली. त्या म्हळ्यार प्रोग्राम्स आसता आशिल्ले ताजी पद, भजने प्रोग्राम जाल्यार ताजी पद वापस त्या रेडी करता. त्या म्हळ्यार आतां पुरे जाणां गोत आशिल्ली म्हणके वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार सकाळच्यान रात्री ते बरी काम करचें जावन वता. तशी मागीर रात्रीच बसून हांवें पद म्हूण काय जाता आशिल्लें. तावळी जातवे आनी 1-2 वरान एग्जाम आसा. ह्या म्हाका ऑक्टोबरा सांगलें 3rd एग्जाम घे रे तूं नेक्स्ट डिसेंबर आसा. डिसेंबर भितर कसा माम जातवे जाल्ला तुगेलें सिलेबस पुरे ओडना कशें आसल्यार हांव मागीर हेल्प करता. हांव तुका त्यांच निमगे म्हण आशिल्लें म्हळ्यार तुका शिकून काडच्या कितले काळ लागले म्हूण. वय ना 2 वर्सां विंगड राग जाता आशिल्ले. बट हाजे प्रवेशिका पूर्ण सिलेबसाचे एक 8 राग कसो आसा ताजे एक 4-5 राग म्हाका जायनी आशिल्ले. विंगड राग जालेलींची बट त्या राग जायनी आशिल्ले. हांव ताका सांगलें माम कसो करचें हांव तुका रेकॉर्ड करून पेटयता ते खंयचे आसा त्या म्हण तूं ते शीक त्या सोड न्हू. हांव तांकां एवरी सॅटर्डेज जो केदन जात की तावळ पळय कॉल करून माम ह्या एक येता ना एक अशी तेव्हा म्हाका इता म्हळ्यार तांणी गोवान तशें हांव मैसूर आसचें कसो आसल्यार बरी ऑनलायन आमी उलोवपाक जाता आशिल्लें. तांणी म्हाका मस्त ते मेटिरियल्स तांणी थंयतल्यान पोस्ट करून पेटोवन दिले ताजी कसो आसा ते बूक थियरीचे त्या पुरे तांणी ओपास म्हाका एक क्लास घेवन त्या स्पेसिफिकली थियरी मात क्लास घेवन मागीर ते बरोवचे तांगेले 2 टायपाची लिपी विंगड आसता. तेशी पळयल्यार कर्नाटीक येदें सिंपल आसता म्हाका दिसता. मोस्टली कसो म्हाका तेशें दिसता म्हळ्यार सान आसतना मोस्टली वगी पुरे शिकील मितीन तेशें लिपी इता म्हळ्यार हिंदुस्तानी मस्त टेक्निकली मस्त आसता. आनी सांगच्या पुरो जन कसो म्हळ्यार हिंदुस्तानी चड फ्रीडम आसता सेम मनोधर्म फ्रीडम तूं कर्नाटिकान तूं आसता. हिंदुस्तानी तूं ताजे एक रुल्स म्हूण आसता. त्या रुल्सा प्रकार तूं आलाप काडची जावो त्या एक ताळाच्या चौकटा भितरी तूं तितले आलाप करून वापस तूं घेवका जेवची जेव पुरे आसता तंत भितरी. एक म्हळ्यार तंत भितर कर्नाटिका भितर तुका एक किर्तने म्हळ्यार त्या किर्तने अशी सांगू का म्हूण आसता. बट हंत भितर कसा जाता म्हळ्यार तुका एवरी लायनाक तूं वापस एक छोटा ख्याल म्हळ्यार आसचे 4 लायन. आमगेले किर्तने म्हळ्यार समज 2 पारा आसता. तशी त्या 4 लायन आसचे मितीन तुमी तुमगेले चड मनोधर्म दाखोवच्याक तुका चड अवकाश मेळटा तांच आलाप. वय तशी त्या एक सोडल्यार विंगड म्हाका काय व्यत्यास म्हूण दिसतानी. सांतुल्यान तूं मस्त स्पर्धेंत आनी भाग घेतला न्ही आनी भोवमानय जोडलेलो आसा. त्यान तूं मुख्य जावन खंयचे स्पर्धेंत भागीदार जाल्लो तूं म्हळ्यार रियालिटी शो असेल तसो मस्त दिगी आसा तुगेली पट्टी फुडगास आशिल्ली. वय हांव फर्स्ट म्हगेले रियालिटी शो पार्टिसिपेट केलेले 2006 तूं
ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು SP बालासर SP सराले ETV रहते सानू अशील तू त्यांना चला वय 6 स्टँडर्ड आशिल्लो हांव तावळी ॲक्च्युली तांगेले ऑडिशन्स आसतना आपयत आशिल्ली तावळ पुरे कॅसेटांत रेकॉर्ड करता आतां जेन्ना वॉट्सॅपांत एक वॉयस मेसेज पेटयले तावळी रेकॉर्ड करता आशिल्लें म्हाका पेटोवचें कसं जालें वापस टीव्हीर आनी कसं वचचें आनी ते फेस तशी आशिल्ले चेडूपण तावळी म्हगेले पिनपप हांव सांगिल्लें न्हू कारकळा आशिल्ली तीन ॲक्च्युली तिगेले 64th इयरान तिगेले तुका अण्णा लामो न्ही अन्नाले पाची पाची तीन तिगेले 64th इयरारी विशारद कंप्लीट केले तावळ सूर करून ऑलमोस्ट केदन 54 आरकी सूर करून 64 अंतू तिगेले विशारद हिंदुस्तानी विशारद केले तिक तेश मस्त अंत भितरी इंट्रेस्ट म्युझिक अंत तावळी तिगेले घरा आपोनो अण्णा 1-2 पद म्हण तू काय जायना म्हूण हांवें अशी कसं की म्हणची म्हणून हांव एक बानीगोंदू एल्लिदे आनी एक मामरावेल्लो 2 पद रेकॉर्ड केले ती आशिल्ली आनी म्हगेले अन्नाले कझिन अण्णा मानतो आशिल्लो तांणी दोगांनी बैसून रेकॉर्ड केले कॅसेट दिले पेटय काय जायना म्हूण म्हगेले अम्माला दिला म्हगेला काही दिनी ते कॅसेट ते अम्माला दिवन अम्मान पेटयलेले ते बाय चान्स तांणी आपयले ते आयकून मागीर थंय मैसूरांत ऑडिशन एक केलेलें तांणी त्या ऑडिशना पद म्हणून सेलेक्ट जावन मागीर फर्स्ट टायम पळोवचें फूल लायट्स कॅमेरा कसो की नवेचे स्टुडियो म्हळ्यार वच्चा काय फुडें स्टुडियो म्हळ्यार कसो की आसतालें पळयलें एक गोड अशें आसा कसो येना भितर मात्र ग्रँड सेट घाला सोडला भायल्यान एक नॉर्मल गोड कंटिन्यू आमी टीव्हींत पळयलें मरी तेय आसना न्ही भितर ग्रँड आसता सेट घालून अशें बट भायल्यान पळयल्यार नॉर्मल एक गोड अशें कसो येना वेअर हावस ते मागीर थंय भितर आनी पळयता फर्स्ट टायम SP सर हात पुरे थंड जाता असो कसो नर्वस जाला त्या टायमाक म्हणून फर्स्ट टायम न्हू बट तो आयलो स्टेजार राबलो तांगेले एक फर्स्ट एक वचना एक म्हणून ताजी एक संदेश तांणी दिवचो आसा जनाक तेज्यात तरी कट करतना तो आमगेला कंटेस्टंट सायडा बसून आसता पुरे जना तो आमगेला चमकून येता कितलो व्हड मनीस ते नेसेसरीची नाताण करच्याक तो आमगेला येवन लायक म्हण्यांची चेडो पुरे कांय भिवू नाकांची कशेंच की तेश म्हण्यांची म्हूण सांगून आमकां प्रोत्साह दिवन मागीर तो वता तेशी ते मस्त पुरे म्हाका मनांत आनी काय आसा तितले व्हड लेजंड तो येवन आमगेला उल्लोच जावो म्युझिशन्साला उल्लोच जावो तितली हंबल आसता आशिल्लो तो तेशी त्या पळोवन मस्त इन्फ्लुयन्स जाला तेय मागीर 2 राउंड चमकला मस्त मुखार वचचें जाय न्ही तुम्ही हाडून तूं त्याच्यात तर हांव सारेगामापा लिटल चॅम्प्सांत तूं सेमीफायनल्स थंय चमकलो एक कळ्ळें ओके यश आसा पद म्हणून जाल्यार कॅमेरा कशी फेस करता कशें मायक दवरता म्हूण पुरे अंतुल्यान एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो न्ही तिने नेक्स्ट हांव कॉम्पीट केलें सारेगामापान तूं आनी काय लायक जालें थंय राजेश कृष्णानाक बारी म्हाका पळयला खूश जालें ताणें सांगिल्लें कसं म्हणल्यार म्हाका तुका पळयल्यार म्हाका पळयला वरी दिता म्हणल्यार ते हायट पुरे तशी आसा पुरे सांगचें सांग आसतना मागीर थंय सेमीफायनल्स थंय चमकलो नेक्स्ट लिटल स्टार सिंगर म्हणचे का नेक्स्ट वर्ल्ड येवचे रियलिटी शोत पार्टिसिपेट केले त्याच्यात तर मागीर हांव ब्रेक घेतले व्हड जाता आयडिया स्टार सिंगर म्हणचे रियलिटी शो ते लिटल स्टार सिंगर कशी ते आशिल्ली की ते स्टार सिंगर म्हूण आशिल्लें ताजे सीझन 3 2013-14 तूं आयलें तांत हांवें पार्टिसिपेट केल्लें तांतू विजय प्रकाशांनी जड्ज जावन आशिल्लींची अँड थंय फॉर्च्युनेटली हांव मस्त लायक परफॉर्म करूं जाल्लें ते एंटायर सीझन फिनाले थंय पावलो फिनाले भितर हांव आमी तेग जन आशिल्लीं तांतू भितर हांव वापस विन जाल्लो तेशी तें एक विसरूं जायना ती मोमेंट ते एस जानकम्मा आशिल्ली जड्ज एस जानकी मन तुका मोग केलें त्या टायमार आमी सगळें पळयलां आमकां बारीक खुश तूं कशें अनुभव जालो त्या एका फिनालेन तूं एस जानकम्मा येता म्हूण आमकां फस्ट ॲक्च्युली तांणी श्रेया घोषालाक येवपाचें म्हूण आशिल्लें ओके म्हणून मागीर एस जानकी येता म्हणटना आमकां एक पटी गाना सरस्वतीची आसता बारी खुशी आमकां त्या वेळी आनीक कसं गंमत म्हणल्यार म्हगेलें इंजिनियरींग फर्स्ट इयर आशिल्लो ते म्हगेलें फिनाले केदन शूट आसता की ताजी एक्झॅक्ट नेक्स्ट डे म्हगेले फर्स्ट सॅमाचे फायनल एग्जाम सिवील इंजिनियरिंगाचे एग्जाम हांव म्हाका विंगड फायनल्स म्हूण काय म्हणटना म्हगेल वॉयसय पडला ते दसून वाडना कसं की एटलिस्ट फायनल्स तो येल ना खुशयार कसं जात की तितलें पद म्हणचें म्हूण म्हगेल मन हांव कोरून आयिल्लो तितल्या मायंडसेटारी आशिल्लो विन जायना हांव वाडना एक कसं की एक इतलें आयिल्लो अनुभव लायक आनी जानकम्मा येद्रा पद म्हणून मेळटा तशें आमकां एक व्हडली विशय त्याची एक प्रायज अशें म्हूण लेखून पद म्हणून वापस येवया म्हूण आशिल्लो थंय चमकलें तेन्ना कसो देवाल दय की कसो गोतना ते शूट सकाळंतल्यान सांजे ते तांणी विंगडाल पुरे कोण घेतले आमगेले सांजे वयर जानकम्मा येयली
संजय वयर ऑलमोस्ट मध्यरात्री 3 ताई शूट जालें वय अपास सच अ बिग लेजेंड अपास ती ऑलमोस्ट 3 घंटे आमगेलो शूटिंग बसल्या एट हर एज बट त्याची तांगेले एक कितली तांणी डावन टू अर्थ असं म्हणून दाखयता ह्या पुरे सो तेशी पद म्हणटा आसतना मेगेल वॉयस ओपन अप जावच्या सूर जालें तेशी ह्या काय जायना दिस इज माय लास्ट परफॉर्मन्स दॅट आय एम गोइंग टू गिव म्हूण सांगून बिंदास म्हणलें ते बिंदास पद म्हणल्यार वॉयस ओपन जाल्ले पद लायक आयलें एक सांगचे पडे मस्त कॉन्शियस असल्यार एक पटी वॉयसा भायर त्याची तूं ह्या लास्ट परफॉर्मन्स काय जायना आशीर्वाद वय फस्ट देवा उडगास काडचे आनमाल उडगास काडचे नी पद म्हणलें पद म्हणलें कुडले मागीर लायक जाल्ले पुरे जाल्ले शिले काडू संगीत त्या रावंड आयले तवळी त्या हांव म्हणलेले ती किश्ट जावन ती 3 आशिल्ल्या जाग्यांतल्यान उठान येवन स्टेजार येवन म्हाका पुटोवन दवरून मोग करून भारी भारी ते दीस म्हाका मागीर कसं जाता बद की या सोपन की कसं कळटा ना तेशी पुरे दिसच्या सूर जाले मागीर ती सांगलाली आतां हांव म्हणलें म्हूण तें म्हाका उडगास ना हें पद बट तूं कितली इमोशन घालून सांगलें म्हणल्यार म्हाका हांगा बैसचें जाय न्ही ह्या जाग्यार म्हाका उठान ऊक जालें तितली इमोशन आशिल्ली तुगेल्या पदान तूं म्हणलाली म्हाका त्या वर्ड्स तिगे लोट ते आशिल्ले त्या मोमेंट म्हाका एंटायर नाईट मागीर आमी वापस येवनूय एक्चुअली नेक्स्ट डे एग्जाम मस्त काही वाजली न्ही हांवें एक्चुअली मागीर शूट जाता वाजूचे हांव मोस्टली तांचो 3 राउंड आशिल्ले एक फर्स्ट राउंडान तूं म्हाका भायर काडून उडय तांची मागीर वाजू येता म्हणलें केलें हांवें पण जाल्यार फूल 3 राउंड पास जाले म्हगेले मागीर ते 3 राउंड जातान 3 घंटो मागीर वाजू मूड ना म्हाका एटलिस्ट न्हिदोन मागीर एक 4 घंटा लागीं जो 5 घंटा उठान पूण येते पळोवंक घेवया म्हळ्यार तेवाय जाता न्ही न्हीद कडूंक जाताना कितली खुशी जाला म्हळ्यार न्हीद काडूं जाताना काय ना मागीर कसले वाडना म्हूण कसा येत की तितले बरोचे म्हूण सगून बरोवन एग्जाम आयलो त्या भितर एक C ग्रेड आयले पास जालो तेश जाले बट जानकम्मान ते एक प्रोत्साह केलें तिका मागीर हांव मेळ्ळलो एक पटी फोनार तिका म्हगेले एक व्हिडिओ पेटोवन हांव पद म्हणलें तिगेलें एक पद म्हणलें हांव पेटयलें ती सांगील कसा म्हळ्यार हांव तिका निमगेल कशी मुखार कसो कोरयात जानकम्मा हांव कशी कोरस सिंगींग जो कोण तशी युजली प्लेबॅक सिंगींगान तूं मस्जानान करची कसा म्हळ्यार फस्ट तांणी एक ट्रॅक सिंगींग करतांची मागीर कोरस सिंगींग करतांची मागीर तांणी तांकां एक चान्स मेळटा चल कसले कोरका तवळ ती सांगलें तूं इतली लायक सिंगर चेडा आतां तुका म्हूण एक पद म्हूण आसला री तूं रान्ना बैसून आसला री तुका सोदून येता तें पद ऑपॉर्च्युनिटी तूं तेशी म्हूण नाका ना ती ट्रॅक सिंगींग आनी कोर नाका बावड ना तुका अवकाश मेळटा तुगेल तितले वेळ ते तूं तुगेल प्रॅक्टीस करता चांग चांग मनशाले एक ओडनाट मेळ्ळें इवन बालू सरा ಒಟ್ಟು मागीर तांणी एक पटी विंगडाले येदे तुम्ही हाडुवेन तांणी करता ETV न्यूज सार येता आशिल्ले तवळ म्हाका गेस्ट सिंगर जावन आपयलें तांणी के कल्याण हांगेले तांगेले एक पद म्हणून उसिरे त्या पद म्हणून आपयलें तेन्ना ताका विसरून गेला हांव सान आसतना तागेले पद कितले 1000 गटले चेडू आपण हांगाय प्रोग्राम करता तेलगांतूय प्रोग्राम करता तमिळांतूय प्रोग्राम करता उडगास आसतना बट त्या आयकून ताका भारी खूश जावन तो युजली गेस्ट सिंगर्सान पद म्हणल्यार तो कमेंट्स दिना बरी कंटेस्टंट्सान पद म्हणल्यार मात्र कमेंट्स बट तो वॉलंटरीली ताणें मायक घेवन कितली लायक म्हणल्यार जी आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी अबाउट युअर सिंगींग म्हाका उडगास ना तुका फूड पळयलेलें हांवें बट आजी तूं म्हणलें म्हाका भारी खूश जालें हांव ताका सांगलें म्हाका म्हगेलें एक आनी एक ड्रीम आशिल्लें सर एक पटी तुगेले येद्र हांव व्हड सान आसतना म्हणलेलें बट तुगेले येद्र एक पटी तुमगेले येद्र जावं म्हाका जावं दॅट इज सेकंडरी तूं पुरे कडेन लायक म्हणटा शी म्हण वळल एक मोमेंट आशीर्वाद सांगेना मागीर तुका सरकारा द्वारा सुमार सकट पुरस्कार मेळ्ळा न्हू ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ 2 ಪುರಸ್ಕಾರು ಏಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಂಗೆಲೆ ಏಕ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ म्हणून एक बिरुदू मेळ्ळा आनी कोंकणी साहित्य अकादमी हंगेले युवा पुरस्कार मेळ्ळा त्या सोड न्हू मैसूर साहित्य वेदिके म्हणचे हन्नी एक बालश्री अवॉर्ड मेळ्ळा बिरुदू आनी तुका अभिनंदन अश्विन आनी काही विंगड संघ संस्थेन तुका पुरस्कारांनी दिलेले आसना प्रशस्ती दिवन सन्मान केला वय प्रशस्ती म्हणून काय मस्त नॅशनल लेवल आनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हांवें भागी घेवन थंय एक कॉम्पिटिशन्सा पार्टिसिपेट करून विन जालेलो आसा स्पेसिफिकली तशें पळोवपाक जाल्यार नॅशनल लेवल म्युजिकल फेस्ट्स आसता तांची मस्त IIT खडगपूर IIT गुवाहाटी लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी जलंधर
हांगा पुरे आमगेले कॉलेजांतल्यान आमकां पेटोवचें आशिल्लें. ते खंयचे भाशेन म्हणचे आशिल्ले ते? मोस्टली हिंदी. स्पेसिफिकली IIT खडगपुरान तो शंकर महादेवन अकॅडमी हांनी ऑर्गनायज केलेले. थंय फायनलिस्ट जावन फर्स्ट टायम चमकला लावा. त्यासून गुवाहाटीन तो वॉयस ऑफ आल्चेरिंगा म्हणचे विंजलो. AR रहमान हांगेले KM म्युजिकल कन्झर्वेटरी म्हूण आसा चेन्नईन तांगेले म्युजीक स्कूल. त्या म्युजीक स्कुलाच्यान केल्ले स्पर्धेंत हांव विंजलो. ते बरी ते साऊथ इंडिया लेवल आशिल्ले हांगेले AR रहमानाच्याले. बट विंगड हांव सांगिल्लें लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटीन तूं थंय जाल्यार वॉयस ऑफ यूथ वायब म्हूण आशिल्लें थंय त्या वेळ विंजलो. त्या सोडून अनेक पाटी म्हाका शंकर महादेवन हांकां मेळू अवकाश मेळ्ळेले रायझींग स्टार म्हणचे हिंदी कलर्स हिंदीच्याले एक रियलिटी शो तांत भितर. थंय फर्स्ट टायम मेळ्ळेलें तेन्ना हांव पद म्हणलें तांणी स्टेजार येवन म्हगेलो डान्स आनी करून हे मैं हूं ना फिल्माचे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम वा दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम. कन्नड कोंकणी सिनेमा आनी थोडे सिरियलाक आनी पळय तूं टायटल सॉंग आनी पळय वय रिसेंटली अंतू म्हणचे एक फिल्म येयलें तांत भितर कोंकणीचे न्हू तांत भितर म्हाका प्लेबॅक करूं एक चान्स मेळ्ळें. हरीश पांडव आनी आत्माराम हांणी दोगी जाणान हाजें म्युजीक कंपोज केलेलें. आत्माराम नायक मस्त चांग फ्रेंड म्हगेलो पुत्तूरचो म्हगेलो तबला साथी आनी पुरे मैसूर येता आसता तशी ताणें ह्या करता आसा एक पद म्हणून येवका म्हणलें तेन्ना वचून फुल्ला पाऊस तो फुल्ला पाऊस या म्हणलेलें. सांगा तू कुठं कसं एक दोन लाईन स्वप्नवनांत तू येता मन मन एक जता मन मन एक जता फुल्ला पाऊस तो फुल्ला पाऊस या म्हणलेलें. आनी कन्नडान तूं सुनाद गौतम आनी कारकणा सांची तांणी एक बालशिवा म्हणचे एक सिरियल हिंदीचे तांणी डब केलें कन्नडाक. तांत भितरी एक शिव कैलास के वासी म्हूण एक हिंदींत भजन आसा ताजें कन्नडा वर्जन हांव म्हणलेलें. आनी प्लेबॅक करूंक रिसेंटली एक डेअर डेव्हिल मुस्तफा म्हणचे एक फिल्म येता आसा तांणी एक्चुअली एक वॉयस हंट केल्लें रिसेंटली. वासुकी वैभवा ಒಟ್ಟು म्हाका पद म्हणून अवकाश मेळ्ळें. तांतूं तें कॉम्पिटिशन विन जावन हांव ताजे ಮೂಲಕ म्हाका एक तागेलो ड्युएट म्हणूंक अवकाश मेळ्ळें. लायक अनुभव मेळटा तुका. मस्त स्टेज प्रोग्राम्स आनी दिला न्हू. सादारण कितली वर्स प्राय दाखोवन स्टेजार म्हगेलो फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम GSB समाजांत मैसूरांत सोलो स्पेसिफिकली. ताजे फुडें अशी ग्रूप परफॉर्मन्सीस दिला हांवें बट सोलो म्हगेलो स्टेज प्रोग्राम दिलेलो मैसूरची GSB सभांत तांणी खंयचे ओकेशनाक केलें म्हूण म्हाका उडक आसना. 2005 तो हांव 10 वर्स आसतना सूर केलें. थंय हांवें जिया धडक धडक म्हणलेलें. त्या टायमार इता म्हणल्यार हिंदी सारेगामापान तूं हिमानी म्हूण एकलें तें पद म्हूण भयंकर फेमस जालें तें कलियुगाचें. तेश त्या पद म्हणलें तेन्ना फर्स्ट टायम पुरे जनाल येद्रा रब्बून पद म्हणलें त्याची फर्स्ट मोमेंट उडगासचे पुरे जनान क्लॅप मारून त्या टायमार म्हाका प्रोत्साहन दिलें त्या एक उडगास आसा. त्या टायमारतलो विंगड स्टेज शोज दिता आयला व इता म्हणल्यार हांव रियलिटी शोज केलेले मितीन सायड बाय सायड म्हाका प्रोग्राम्स मेळटा आशिल्ले. सुगम संगीत चलनचित्र गीते पुरे टायपाचे. सादारण कितले स्टेज शो जावन अशें करता? डिफिकल्ट क्वेश्चन इता म्हणल्यार काउंट करनी हांव वाचताय. अंदाजो एक 200-300 शोज म्हाका समा उडगासना बट केल्लो ऑलमोस्ट 10 वर्सलोन प्रायेतलोन करता आयला म्हणल्यार उडगासूं ना म्हळ्यार सादारण मस्त. राज्य मट्टार चेडूवाले एक गमक संमेलनाचे अध्यक्ष जाल्ले तेदनाचे तुगेलो अनुभव कशें आशिल्लो? सो हांव सांगलां म्हणके शुभा मॅडमा लागीं हांव मस्त विंगड फॉर्म्स शिकच्या सूर केले. तिगेले एक स्पेशालिटी कसो आशिल्ली म्हणल्यार ती फोक म्युजीक आनी गमका म्हणचे एक
विशिष्ट एक शैली आसा Right. विच इज व्हेरी व्हेरी प्युअर टू कर्नाटका. आतां हांगेले कुमार व्यास भारत जवो रामायण दर्शनम कुवेंपूले ते पुरे कशी एक छंदसांत अशें पुरे पद्य आसता पळय ते घेवन पळोवन फुडतलो आयिल्ले एक वाडिके कसा म्हणल्यार दोग जण आसतांची एक प्रेजेंट करच्याक एकलो ताजे वाचन करता ह्या पदाचे एक पद रुपार वाचन करून आनी एकल्यान व्याख्यान करचें. इता म्हणल्यार ह्या हळे कन्नडांत अशें मितीन मस्त पुरे जनाकय शब्दार्थ मोस्टली येदे उणी जाता हाजी ट्रेंड उणी जाता इले ताजे मितीन इता म्हणल्यार पुरे जनाके म्हणू जायना आनी पुरे जना अर्थ जायना. तशी ह्या एक फॉर्म नशिसी होगबार्दू म्हणटा पळय एक हें जावचें नजी म्हणचे खातीर इवन कर्नाटका गव्हर्मेंटांतल्यान मस्त हें ग्रांट्स आनी मेळटा ते प्रोग्रामांनी करतना. तशी ती ह्या सांतल्यान ती नागरत्नमा म्हणटाले की शिकता ती आमकां आमी अशी करता सांची आनी मुखावेल पिळगेक ह्या पावका म्हणल्यार आमी हें शिकूका म्हूण सांगून तीण म्हाका ताजे प्रथमा ताजी नेक्स्ट मध्यमा मागीर पारिणा म्हणची 3 लेवल एग्जाम्स 3 लेवल एग्जामी दिवस करेले. ते फर्स्ट मेळटाना कश्ट जाता आशिल्ली ते म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ताजें उच्चारण कश्ट जाता आशिल्लें हळे गणपतीन आनीक अर्थ कोण घेवचे कश्ट जाता आशिल्लें आनीक कसं म्हणल्यार मस्त ते एक वर्ड कसो आसता पळय ते अर्थ कोण घेवन ताजे प्रकार तूं ताका ट्यून घालपाक जाता आशिल्लें जेव्हा राग घालपाक जाता आशिल्लें तुगेल ते आतां कुमार व्यास भारतांत तूं भिमाले कसले रोशाचे एक पद्य येयल्यार त्या रोशाची राग घेवका ताचे भितर तुका मस्त दुख्खाचे कसले एक संदर्भ येयल्यार तूं तेसले एक राग घालका ते राग खंयचे म्हूण ती सोदून काडून ह्या राग हक्क समजता ह्या अशी जाता म्हूण ती सांगून ते शिकून दिवचे आशिल्लें. ताजी एक नांदी पद्य अशी विक्षकांक दाखोवका जाल्यार म्हूण दाखय श्री वनितेय रसने विमल राजीव पीठन पितने जगकति पावनने सनकादि सज्जननि कर दातारा रावणासुरमथन श्रवण सुधा विनूतन कथन कारणा कावुदु आनत जगवा गदुगिन वीरनारायण गमक म्हळ्यार कसल म्हूण आमचे गेल्यांक आयकून वगत ना. धन्यवाद अश्विन तूं म्हूण दाखयला का. तेची राज्य मट्टाचे चेरडूवाले गमक संमेलन आशिल्लें त्या सांगू गमक संमेलनाचे तवणी 2011 तूं चल्लाल हो संमेलन तेन्ना तूं कितले प्राय आशिल्लें 16 लगी 16-17 तेन्ना तूं अध्यक्ष 10th जाल्लें जाता आशिल्लें इतलें ऑलमोस्ट त्या संमेलनात अध्यक्ष एक तंत्र भितर संमेलनांतू एक भाग आशिल्ले त्या भागाच्या अध्यक्ष संमेलनाच्या अध्यक्ष जावन एकली आशिल्ली बट एक विभाग आशिल्ले ताजे अध्यक्ष जावन म्हाका तेन्ना कशें अनुभव जालो फ्रँकली सांगताना म्हळ्यार म्हाका एक पटीक बदल कसाल्याक जास्त वेळ म्हण दिसली ता म्हळ्यार मस्त फ्लुएंट ना हळे कन्नडांतू आनी तांचे भितर मस्त शिकिल्ले आसतांची बट त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना मस्त व्हडले विशय कर्नाटका मट्टाक ते मेळटा आसतना त्या सोडून जे म्हण म्हगेले टिचर आशिल्लो वी गणेश सर म्हूण म्हगेले सद्विद्या स्कुलांतू तागेला चमकला सर यशस्वी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा त्या संमेलना अध्यक्षते वेसुका जाल्यार ताजे विशय उल्लो जाता मागीर कसो म्हणून कसो उल्लो येता म्हूण पुरे तागे लागीं बरोवन ताजे विशय आनी इतली रिसर्च करून तशी मागीर वचून हांव आय प्रिसायडेड ओवर दॅट इव्हेंट. बी ग्रेड कलाविद म्हूण आकाशवाणीन तुका मान दिला त्या बद्दल हांव तुका शुभाशय पाठयता. आनी 7 भाशेन तूं पद म्हणटा म्हूण आयकलां हांव खंयची भाशा ती कोंकणी मराठी हिंदी कन्नडा तमिळ तेलुगू मल्याळम टोटल प्रत्येक भाशेचे एक दोन एक लाईन ओके
आमचे गेले ऑलरेडी एक फिल्म सॉंग म्हणून दाखयले एक भजन योरे पोरा आमगेल घरा. नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा. मराठी अभंग एक. अबीर गुलाल उधळी तरंग अबीर गुलाल उधळी तरंग रंग रंग अबीर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग रंग रंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळी तरंग उधळी तरंग उधळी तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा. हिंदी फिल्म सॉन्ग की सांग. आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है हो आने वाला पल जाने वाला है. कन्नड. ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇನೆ ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ. ತೆಲುಗು. ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರಾ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ತಮಿಳ. மண்ணில் இந்த காதலன்றே யாரும் வாழ்தல் கோடுமோ எண்ணம் கண்ணிப்பாவையின்றி ஏழு ஸ்வரந்தான் பாடுமோ பெண்மையின்றி மண்ணில் இன்பம் ஏதடா கண்ணை மூடி கனவில் வாழுமானிடா மண்ணில் இந்த காதலன்றே யாரும் வாழ்ந்த கோடுமோ எண்ணம் கண்ணிப்பாவையின்றே ஏழு ஸ்வரத்தான் பாடுமோ. மலையாளம் at last. താരാപദം ചേതോഹരം പ്രേമാമൃതം പേയുന്നിതാ നവമേഘമേ കുളിർ കൊണ്ടുവാ ഒരു ചെങ്കുറിഞ്ഞി പൂവിൽ മൃദു ചുംബനങ്ങൾ നൽകാൻ താരാപഥം ചേതോഹരം प्रेमामृतं पेयुनिदा. अश्विन, तुका कडेर जावन एक प्रश्न चिक वैयक्तीक दिसच्या पुरो तुका वारडीक एक्चुअली सोदिता आसाच्या घरान तूं म्हण आयकलें. ओके. तुगेली जीवन साथी जावन येतली
ती तुका इंजिनियर जावन काम करतले जावं का की काही संगीतांत आसक्त आशिल्ली जावं का की म्हण तशें तुगेल्या मनांत कशी एट दी एंड मोस्टली थोडे मॅट्रिमोनियल प्रोफेशन काय ना वीक्षकांक चिकेची इंटू दिता ओके ना तेश बदल काय ना चांगीचेले असल्यार जाल्ले तितलेच जेन्ना संगीतांची काय आसक्ती आसा म्हळ्यार आसक्ती असल्यार चांग न्हू युजली म्हळ्यार घरा आसतना ऑब्वियसली हांव मस्त पद म्हणटा आसता टॉर्चर जावच्या तोंड दामपी म्हणून अनेक आसतना तशी आसक्ती असल्यार पद म्हणटा असल्यार ओके ओके पळय कशें म्हणटा म्हण सांगूय जायना पण तुका अनुरूप साथी मेळ्ळो तुगेलें जीवन चंदायर चलो म्हणून देवाल्या मागताची थँक्यू आयची आमगेल कार्यक्रमाक येवन तुगेल वेळ आमगेल ಒಟ್ಟು थँक्यू शीलमाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपयलेल्याक हांव तुका विश्व कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद सांगता थँक्यू आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे पुरे जनाकय मेगेले अनंत धन्यवाद थँक्यू म्हाका हांगा आपोवन इंटरव्यू केलेल्याक तुका फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू अँड पळयतले पुरे जनाकय ऑब्वियसली अ बिग थँक्स थँक्यू इतले वेळ आमगेलो मैसूरचे परमळ कार्यक्रम पळयता आसूचे सक्कड वीक्षकांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन मस्त धन्यवाद.